नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। फेरयेंतल्यान गाडी भायर काडटना अदमास चुकून कार गेली उदकांत। दिवचलच्या सारमानस फेरी धक्क्यावयली घडणूक, थळाव्यांनी कार चलोवप्याक काडलो भायर। आमकां घाटी म्हणू नाकात, आमी तुमचेच भाव। उत्तर भारतीयांनी जमनी विकत्यो घेवन गोंय केले काबार। मात आरजी आमच्याच फाटल्यान कित्याक लागल्या? कन्नड साहित्य परिशदेच्या अध्यक्ष सिद्धण्णा मेतीचो प्रश्न। करंजाय दर्यांत जाल्ल्या ओशन मॅन सर्तीच्या आयोजनांत IPS अधिकाऱ्याचो हात। पर्यटकांच्या सुरक्षेची घेतले जतनाय, सांगता पुलीस महासंचालक आलोक कुमार। मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार दोन दुचाकी मध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक मरण। अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या दुसऱ्या दुचाकी चलोवप्याचो पुलीस घेतात सोद। शॉर्ट सर्किट जावन भुईपाल सत्तरीतल्या भरत वेर्णेकाराच्या घराक लागलो उजो। उजो फलभिदान उजो हाडलो नियंत्रणात, सुमार 5 लाखांचे लुकसाण। आणि मडगांव पालिकेत दिसवड्याचेर काम करपी कामगारांनी कंत्राट सोंपिल्ल्यान बंद दवरले काम। कामगारांच्या भुमिकेक लागून नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराक फुटलो घाम। आता खबरो विस्तारान। गाडी रिवर्स घेतना अदमास चुकलो आणि कार थेट उदकांत गेली। दिवचलच्या सारमानस फेरी धक्क्यार हो अपघात जालो। थळाव्यांनी धाव मारून कार चालकाक गाडयेंतल्यान भायर काडलो। पळयात। दिवचलच्या सरमानस फेरी धक्क्यार फेरयेंतल्यान गाडी भायर काडटना अदमास चुकलो आणि कार थेट उदकांत गेली। कार चालकाक थळाव्या लोकांनी भायर काडिल्ल्यान तो वाटावलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गाडी फेरयेंतल्यान भायर काडटना ती मदीं बंद पडली आणि ती रिवर्सान वयर येवची ती थेट उदकांत गेली। गाडी चड खोल उदकांत बुडूंक ना। घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी धाव मारून गाडी भायर काडली। गाडी रिवर्सान भायर काडटालो, सो हांव ऑलमोस्ट स्टॉप करपाक पावल्लो। फाटीकून वयतालो भितर, सो हांवें ब्रेक मारले आणि मीनवायल गाडी बंद पडली आणि गाडी रिवर्सान आसतना सुद्दां फुडें गेली आणि 2-3 सेकंदान गाडी भितर पावली। सो मीनवायल हांवें दार ओपन केलें आणि म्हाका गाडी उदकान एंटर जाले आणि लकीली हांव भायर येयलो। तूं येयलो? हांव एकटो आसलो गाडयेन। तूच भायर सरलो? हांव भायर सरलो, हांव गाडयेंतल्यान भायर येयलो, पूण मागीर लोकांनी हेल्प केलो म्हाका भायर येवपाक। आनी कोण हांव टोका वयल्यान घरा वयतालो पळय। तो प्रकार घडलो पळय, सारको वायट दिसता की अशें घडचें न्हू। आयज देवान आयज ते भुरगे साल्वार केलो। आयज तो गाडी भायर काडटालो आणि ताका ब्लॉक केलो। ब्लॉक करून तेजी गाडी बाबड्याची बंद पडली आणि मागीर तो कन्फ्यूज जालो। कन्फ्यूज जावन बाबड्या तेणी दार उगडलें आनी भायर सरलो, म्हणून तेचो जीव आयज वाचलो। नाल्यार आयज तो आमकां हाती मेळचो नासलो। आमचोच तो मित्र कामा वचून येतालो गाडी घेवन आणि हे कंडिशन पळयलें रावपाचो खूब हेवी स्लोप आहा हेका। हो स्लोप जाता तिका कट करून लेवलाचेर हाडीत न्हू जाल्यार मातशें हेंकाच ट्राफिकाक सुद्दां बरें पडटालें। आनी एक गोश्ट म्हणजे कितें, जेन्ना फेरी येता पळय, फेरींचे लोक देंवता पळय, ताका सारके गाडयो काडूंक सुद्दां दिना हे जे घालपी आहा ते हांगा एक निरीक्षक रोखो ठेवून हो सुरळीत रूट करपाचो असो हांव मागता। गोमंतक टीव्ही खातीर सरमानस दिवचलच्यान तुकाराम सावंत। आमकां घाटी म्हणू नाकात, आमी बदलल्यात। आमच्यातले कांय जाण सरपंच म्हणूनय वेचून आयल्यात। आमी तुमचेच भाव, आमकां सपोर्ट करात। आमी तुमकां वेचून येवपाक मजत करतले। कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेती उलयलो। गोंयच्या कांय मतदारसंघात आमची मतां आसात। उत्तर भारतीयांनी जमनी घेवन गोंय काबार केला, मात अशें आसतना फक्त आमच्या सारक्या गरिबांक कित्याक लक्ष करतात म्हणून सिद्धण्णान RGPक प्रश्न केला। आमकां घाटी म्हणू नाकात, आमी तुमचेच भाव।
आमकां सपोर्ट करात, आमी तुमकां वेचून येवपाक मजत करतले, अशें कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हांणी रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक सांगले. देशात संविधान आसा, हाका लागून कोणूय खंयसरूय रावपाक शकता. आमी गोंयांत रावतात, गोंय आमचें मानतात. आमच्यो कितल्योश्योच पिढयो गोंयांत गेल्ल्यो. उत्तर भारतीयांनी जमनी घेवन गोंय काबार केलां. मात अशें आसून लेगीत आमच्या सारक्या गरिबांक तुमी कित्याक लक्ष करतात, आमकां घाटी कित्याक म्हणटात, असो प्रस्न सिद्धण्णा मेटी हांणी आरजेपीक केलो. सगळे लामाणी गुन्यांवकार आसनात. आमी हांगा पोटा खातीर काम करतात, चोरी करिनात. आपणाक तुमचें नांव घेवपाक लेगीत लज दिसता. रातचो ग्लास घेवन बसून तूं उलयता अशें म्हणीत सिद्धण्णा हांणी मनोज परबाचें नांव घेनासतना ताचेर टिका केली. आम्ही सांगता घाटी 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 म्हणून सांगता पळय, हांव ताका आनी एक फाटी रिक्वेस्ट करता. पळय आमी कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा आमी नेबर स्टेट, आमी भाऊ भाऊ भाशेन आसा. हांव सुद्दां आतां 53 एजार आसा. हांव हांगा जन्म घेतलो, हांगा शिकलो, सगळें जालेलें आहा. आमकां कित्याक तुमी घाटी 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 म्हणून आमकां हर्ट करता? आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता, घाटी म्हणनाका. आमी तुमचे बरोबर आसा, काम करता मरे, पोटाक लागून काम करता. कोणा ते घरात चोरी करता सांग, कोण तरी आसतले. प्रत्येक स्टेटाची प्रत्येक प्रचोदनकारी भाषण दिवपाची लोक आसा. प्रत्येक स्टेटार आपले आपले हे आसा, गुंडागिरी करता आसा. सगळे आपल्या आपल्या स्टेटाची सगळे लोक तशी असता न्हू. ते 100 लोकांक 3-4 लोक असतात. ते भारतीय संस्कृती घेऊन पुढे वचपाचे. तो आरजी 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 अरे बाबा, आरजी कोणाक रेव्होल्युशनरी खंय? संविधान ना सगळे कोण संविधानाची सकल येता. आम्ही आज संविधान हा म्हणून आमचे तुम्ही सुद्धा MLA जाऊ शकता, MP जाऊ शकता, मंत्री जाऊ शकता. पहिली सुद्धा चांगलं तुका तुझे नाव घेवपाक आमकां लज लागता. म्हाका तुझे नाव घेवपाक लज लागता. तू केन्ना तरी रातचे खंय तरी बसून खंयचे तरी ग्लास घेवन बसून तू उलयता, म्हाका खबर आहा. तशें सांगना का, तू माझे भाऊ, तू माझे भाऊ, हांव तुका भाऊ म्हणून तुका रिक्वेस्ट दिता. तशी करनाका, तशी सांगनाका. तुझे सगळे कुंडली काढून बसलेले आहा लोक. आणि तरी सुद्धा आम्ही तुमकां वगी आसा. चड आम्ही तुमकां काय सांगू ना. फक्त तू बारीक बारीक फूल विकपाची, नुस्तें विकपाची आणि व्हेजिटेबल विकपाची. अरे बाबा तू वच मरे. आख्खे सगळे लोक हांगा, नॉर्थ इंडियाचे लोक हांगा सगळे गोंया काबार केले मरे. व्हडलो लँड घेतलो मरे, व्हडलो काबार केले मरे. तू जुवारी खंय येलो? जुवारी गरीबाक तू हे करता, पोटार मारता. आणि आता जुवारी ते कोण कोण असं 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये स्क्वेअर मीटर विकता मरे. सरपंच झाले की तुम्ही त्यांचा सत्कार करपाक जाय. काय व्हडलो विषय ना ते. आम्ही आणि तुम्ही भाव भाशी ना. तुम्ही आम्ही तुमका वोट घालूक ना. अख्खे मुख्यमंत्री करपाक आमची वोट आसा मरे. 1 कॉन्स्टिट्युएन्सी तू ग्रामपंचायती जाल्यार तू आमकां घाटी 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 तो लमाणी हे लमाणी म्हणून सांगता. सगळे लमाणी क्राईम असना. तू लमाणी क्राईम आसा, सगळे लमाणी क्राईम असना. पुढे जिल्हा पंचायती निवडून हाडटा आम्ही, एक MLA काडटा. तुझे बी आशीर्वाद जाय आमकां. आम्ही तुमकां आशीर्वाद करता. तुम्ही खंय तरी रावले जाल्यार कन्नड वोट तुका घालपाक सांगता. अशी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 2000, 4000, 5000, 10000, 25000 अशी वोट आसा. थंय गरीब बस्ती आहा. तू व्हडले लोक असतात त्यांना गरीब बस्ती आसपा जाय. थंय भांडे सामान धुवपाक, गार्बेज क्लीन करपाक, सगळे ते व्हडलो बिल्डिंग काही असतात धाकटे घर आसपाक जाय. तू चित. आणि तुका हांव भाव म्हणून तुका सांगता, तू परत परत घाटी 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 म्हणून सांगनाका. पळय आमचे कपडे पळय आणि तुझे पळय. हांव तुका हीट करना, घाटी म्हणून सांगनाका. हांव तुका पाय पडून हात जोडटा. प्लीज हांव तुका अनेक पाटी सांगता, तू व्हडलो लोकांची फाटल्यान पड. तुझे भविष्य पुढे उज्ज्वल जाता. तू गरिबाची फाटल्यान पडून त्याचे शराब घे नाका. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. करंजाई दर्यांत जाल्ल्या ओशनमॅन सर्तीच्या आयोजनात खंयच्याच IPS अधिकाऱ्याचो हात ना. हे विशीं आमी थळाव्या पुलिसांकडेन चर्चा केल्ल्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता. दुसरे वटेन जैतार पेडण्यां रे वेवसायांतल्यान जाल्ल्या फारपेट प्रकरणात अटक केल्ल्या आरबी पुलिसांचेर योग्य ती कारवाय करतले म्हणूनय DGPन सांगलें.
करंजळेत दर्यात जाल्ल्या ओशनमॅन सर्तीच्या आयोजनात खंयच्याच IPS अधिकाऱ्याचो हात ना. एग्बर्ट परेरा मारबडाई प्रकरणातल्या पुलीस उपनिरीक्षकाची चौकशी सुरू आशिल्ल्याचे DGP आलोक कुमारान सांगले. कांय पुलिसूच गुन्यांवकारी घडणुकांनी सामील असतात, तांचेर आमी योग्य ती कारवाय करतात. कांय जाणांक लागून सगळ्याच पुलिसांक दोष दिवप योग्य न्हू. पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या, मोठ्या प्रमाणात पर्यटक गोंयांत येवपाक लागल्यात. पर्यटकांचे सुरक्षेचे दिश्टीन पुलीस पावलां उखलतले अशें तांचें म्हणणें. कळंगुटे पर्यटकांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचे फाटभुंयेर ते उलयताले. टूरिज्म मिनिस्टर ने कि एक IPS ऑफिसर ने इलीगली जो इवेंट किया था कारणजलम में, वो कौन IPS है? आपको कुछ जानकारी मिली है उसके ऊपर? लोकल पुलिस से हमने बातचीत की थी और इसके बारे में लोकल पुलिस ने तो बिल्कुल ही साफ डिनाई किया है कि कोई कॉल उनको किसी भी ऑफिसर चाहे पुलिस या बाहर से कोई आया था जिसमें किसी तरह की दबाव की बात उन्होंने कही है. इनफैक्ट पुलिस को जब पता चला तो इमीडिएटली उनको राउंड अप किया गया था, क्योंकि खबर ये मिली थी कि कुछ व्हीकल्स आ गई हैं वहाँ पे बीच के ऊपर में. तो इमीडिएटली राउंड अप किया, लीगल एक्शन भी लिया और उसमें फिर आपको पता है अरेस्ट भी इफेक्ट किया. सर कल गन शॉट में 2 IRB पुलिस उसमें शामिल है, ऐसा न्यूज़ आया था. हाँ, उसको उनको हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं और सख्त से सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले रहे हैं. चाहे कोई सिटीजन इन्वॉल्व हो किसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में, उसमें भी लीगल एक्शन लेंगे. और अगर कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व होता है तो ऑफकोर्स उनके खिलाफ और भी सख्त एक्शन, मतलब उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाएगा. पिछले दिनों में भी जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हैं उनको हम लोगों ने टर्मिनेट किया है एंड वी विल एक्सप्लोर दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ टर्मिनेटिंग सच एलिमेंट्स विद भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि वो कोई गैंग, क्रिमिनल गैंग में भी इन्वॉल्व है करके 2 IRB. वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. अगर उनको और भी चीज़ें सामने आती हैं तो उसी हिसाब से और भी एक्शन उनके खिलाफ जो भी सेक्शन ऐड हो सकते हैं ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में वो ऐड किए जाएंगे. सर जब पुलिस ही ऐसे एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर सवाल उठते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट इस चीज़ में है, पर इस तरह के एलिमेंट्स क्या है ना कि हर जगह जो है लोग ऐसे हैं जो हर संस्था में ऐसे लोग होते हैं जो कि जो चार्टर है संस्था का उससे भटक जाते हैं. पर उनको ट्रैक करना, उनको समय से वो करना और फिर ऐसी कोई चीज़ नोटिस में आती है तो सबके लिए एक जिसको कहते हैं लेसन सेट करना, इस तरह का एक्शन जिससे लेसन सेट हो. तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जैसा हमने बताया पिछले साल भी हम लोगों ने और इस साल भी कई लोगों को टर्मिनेट किया है जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हैं. और ये हमारी हमेशा कोशिश होती है कि कोई भी पुलिस वाला कहीं पे भी अगर गलत करता है तो उसमें उनको सख्त से सख्त. तो मारगांव इंसिडेंट में भी कुछ हुआ है, टर्मिनेट किया इसको डिमांड किया लोगों ने कि मारगांव इंसिडेंट जो हुआ था पुलिस स्टेशन के अंदर PSI ने जो उसको मारा था. नहीं, अभी वो इंक्वायरी का विषय है, क्योंकि देखिए सज़ा जो दी जाती है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए. आप ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है एक जैसी सज़ा होती है. जहाँ जैसी गलती होगी उसको उस तरह की सज़ा मिलेगी. तो उसमें इंक्वायरी का विषय है. इंक्वायरी जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह कंक्लूड होगी उस समय जो सज़ा मुनासिब समझी जाएगी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा वो उनको दी जाएगी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मडगाव रेल्वे स्टेशना लागसार आयतारा 2 दुचाकींमदी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात परशुराम तलवार या 38 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. विरुद्ध दिकेन दोनूय दुचाकींची समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान हो अपघात जालो. दुसरी दुचाकी चलोवप्यान पळ काडलो. अपघाता उपरांत परशुरामाक पयली जखमी अवस्थेत दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. मात दुर्दैवान ताका उपचारा वेळार मरण आयलें. अपघाताक कारणीभूत थारिल्लो दुसरी दुचाकी चलोवप्याचो सोद सुरू आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांनी दिल्या. काल उसरा राती मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या मुखार रस्त्याचेर एक भिरांकूळ अपघात जालो आनी ह्या अपघाताक मडगांव म्युनिसिपालिटीक काम करपी म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीक ड्रायव्हर म्हणून काम करपी परशुराम तलवार जो रुमडामळ हांगा रावतालो ताका गंभीर रित्या हो जखमी जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो अपघात जो आसा काल राती उसरा घडलो तेन्ना परशुराम तलवार जो आसा तो म्हणजे रेल्वे स्टेशना कडल्यान रुमडामळ हांगा आपल्या घरा वतालो आनी फाटल्यान जी बायक येताली ताणें हाका जबरदस्त धक्को दिलो आनी त्या धक्क्याक भितर परशुराम तलवार गंभीर जखमी जालो. हो बायकवालो आसा हो थंयच्यान ताणें पळ काडली आनी अजून तो आयडेंटिफाय जाल्लो ना. दुसरें म्हणजे परशुराम तलवाराक रोखडोच दक्षिण गोंयच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केलो. थंयच्यान ताका जखम गंभीर आशिल्ल्या कारणान ताका GMCक व्हेलो आनीक GMCक उपचार घेता घेता आज सकाळीं परशुराम तलवाराक मृत घोशीत केलो.
परशुराम तलवाराक मेन म्हणजे जो फाटल्यान जी बायक येताली ताणें धक्को दिल्ले कारणान तो जखमी जालो. सध्या मडगांव पुलीस जे आसात ह्या बायकवाल्याचो शोध घेतात. कोणें परशुराम तलवाराक धक्को दिलो, कसो एक्सिडेंट जालो, खंयची बायक आशिल्ली. पूण मेळटे म्हायती प्रमाणे ही एक बायक आशिल्ली आनी तो बायक खूब भरधाव वेगान आशिल्लो. सद्याक परशुराम तलवाराचेर अंतिम संस्कार जाल्ले आसात. म्हणटकच ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गोमलकर. भुईपाल सत्तरीतल्या भरत वेर्णेकाराच्या घराक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्यान घराचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जालां आसूया असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. मडगांव पालिकेत दिसावड्यार काम करपी कामगारांचे कंत्राट सोंपिल्ल्यान तांणी सोमारा काम बंद दवरलें. कामगारांनी कामार येवचें म्हणून नगराध्यक्षान तांचेर दबाव हाडून पळयलो, पूण ताचो कितेंच फायदो जाला ना. पळयात. मडगांव पालिकेत काम करपी कामगारांचो कंत्राट ऑक्टोबराच्या 31 तारखेर सोंपलो. कंत्राटाचे नूतनीकरण करूंक नाशिल्ल्यान कामगारांनी सोमारा काम बंद दवरलें. कामगार कामार येवंक नाशिल्ल्यान नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार चाळवलो. कामगारांनी कामार येवचें म्हूण ताणें कामगारांचेर दबाव लेगीत हाडलो, पूण कामगार काय आयकूंक तयार ना. पयलीं कंत्राटाचे नूतनीकरण करात, उपरांत कामार येता ह्या आपल्या मागणेचेर कामगार ठाम रावले. ताका लागून पालिकेची गैरसोय जाली. तशेंच ऑक्टोबर म्हयन्याच्या पगारा विशीं कामगारांनी नाराजी उक्तायल्या. ऑक्टोबर म्हयन्याचे 31 दीस आनी 3 भौशीक सुटये दिसा लेगीत काम केल्ले. अशें आसून लेगीत पालिकेन फकत 24 दिसांचो दिसावडो दिला म्हूण कामगार सांगतात. काल 2 तारीख 2 नोव्हेंबर आनी तांकां डेली बेज म्हणून कामाक घेतिल्लें आसा आनी तांची ऑर्डर काल सोंपता. आजचे दिसा काम करपाक तांकां ऑर्डर ना जालां. आनी सायड बाय सायड ताणें हेंवूय एलान केल्लें आहा की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिता जाल्यार टेम्पररी स्टेटस दिता म्हणून तांकां सायन बायन घेतले आहा ब्लँक फॉर्मार. आतां तांकां तेंवूय खबर ना एक्झॅक्टली तांकां कितें टेम्पररी स्टेटस म्हणटा तो कितें म्हळ्यार तांकां कितें सुमार बेनिफीट मेळटले, कशें कितें पगार कितलो आहा तेंवूय सुद्दां कांय ना. आनी जो सुपरवायझर तांचो आसा ताणें तांकां सांगलां तुमी कामां जॉयन जाता जाल्यार जावा, पूण तुमकां ऑर्डर 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान मेळटले म्हणटा ते. आतां 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान ते कामाक कशें वचपाक शकता विदावट ऑर्डर समजला. फाल कितें जाता तांकां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. गेल्ल्या म्हयन्याक तांकां 31 डेज आसा ऑक्टोबराचे. तेजे भायर 3 हॉलिडे आहले. 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दसरा जेन्ना आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक एक्सपायर जाल्लो ती पब्लीक हॉलिडे आनीक दिवाळीची पब्लीक हॉलिडे. हे 3 दिसांकूय काम केल्लें आहा. सो इन एडिशन केल्लें आहा ते एक्स्ट्रा पेमेंट मेळपाक जाय आशिल्लो. पूण आज तांकां सांगून येता की फक्त 26 दिसां पगार मेळटलो म्हण तुमकां आनी उरल्या दीस नेक्स्ट म्हयने एडजस्ट जातले. हें काम समजना कांयच. सरकाराचे प्रक्रियेक थोडो वेळ लागता. कोणे तरी तांकां भडकायला देखून कामगार काम करपाक पळयनात. खंयचो कामगार मस्ती करता ताची गय करचे ना अशी शिटकावणी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिल्या. म्युन्सिपालिटीची परंपरा आसा हेजे पयलीं ऑर्डर गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस आसता. आज ना फाल्यां एक दीस ऑर्डर एक दीस सगळें डिले जाता. हाजो अर्थ ना अशें की कोणें तांकां भडकयलें आनी कामां येना हे कारण हांव सगळें ऑफिशियली नोट करतलो. हांवें शुक्राराक सकाळीं डीएमएक फोन केल्लो ऑर्डर फायनान्शियल एप्रुवलान ऑर्डर रेडी आहा. तांकां ब्रेक बी कांय दिवपाचें ना. ऑलरेडी तांकां टेम्पररी स्टेटस लायला म्हूण सांगिल्लें. तांकां ब्रेक बी कांय दिवपाची गरज ना आनी आतां तांकां ब्रेक दिवपाची गरज ना. कळ्ळी अशें म्हाका डीएमएन सांगलें. जेन्ना डीएमए म्हाका सांगता पळय हांवें ऑलरेडी सगळ्या ऑफिसरांक इन्स्टिगेट केलें. रोहिताकय सांगिल्लें, अब्दुलाकय पर्सनली हांवें फोन केल्लो. कळ्ळें न्ही. कोण मस्ती कामगार मस्ती करता पळय ताची गय केल्ली वचना आनी कोण ताका इन्स्टिगेट करता पळय तांचीय गय केल्ली वचना. आमी सिन्सियरली काम करता. हांव वॉर्न करता सगळ्यांक. कळ्ळें. ते सगळें जातलें. कोणाकी जावपा दी सगळें जातलें. कोण मस्ती करता पळय वर्कर तेंची कोणें गय केलें. डीएमएन क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आसा. कोण लेबर मस्ती करता तांचें नांव नोट करप कितें करपाचें आमी पळयता. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग मलकारणेकार. आयतारा वागातोर नायट क्लबांत 5 बनारसी पर्यटकांक बाउन्सरांनी मारबोडय केल्ली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पर्यटक आनी बाउन्सरां मदीं बारीकसो वाद चल्लो आनी ताचें रुपांतर मारामारीत जाल्लें. ह्या प्रकारा उपरांत पर्यटकांनी हणजूण पुलीस स्टेशनांत मारबोडय जाल्ल्याची कागाळ केल्ली. जाल्यार क्लबाचो मॅनेजर सांगता पर्यटकांनी सोरो पिवन धुमशेणां घाल्ली खंय.
My brother, both of them, they are 18 and 19 years of age, and the bouncer, he was running behind them. We were literally begging कि please हो गया जो होना था, let it be, जाने दो, हमसे गलती हो गई, please अब जाने दो. And then they were running, मतलब दौड़ते हुए दौड़ाते हुए सीढ़ियों तक, एंट्रेंस तक आए हैं, पीछे से मारा है. और जब कोई आ रहा है बीच में, जैसे माय सिस्टर केम, उसको दे स्लैप्ड हर, और वहाँ पे फीमेल बाउंसर खड़ी है, मेल बाउंसर इज स्लैपिंग अ गर्ल, और उसने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं, लिटरली किसी ने कुछ नहीं करा. वो मेरे भाई है, हम सब भाई बहन हैं. गोवा ट्रिप पे आए थे घूमने, 3 दिन से यहाँ पे हैं. और हम यहाँ एक क्लब गए थे कल रात को, रोमियो लेन, पर नाम सुना है उस क्लब का, पर जाने लायक बिल्कुल भी क्लब नहीं है वो जाने लायक. हम वहाँ गए, हम बैठे, थोड़ा बहुत खाना पीना खाया. वहाँ के स्टाफ हमसे बदतमीज़ी करने लगे. उन्होंने हमसे बदतमीज़ी की, हमने सामने से माफ़ी मांग ली, क्योंकि हमें कोई नाटक नहीं चाहिए. हम घर से आए हैं, हम दूर हैं. वी सेड वी आर रियली सॉरी सर, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, लीव अस. उसने बोला ठीक है जाने दो. उसके बाद हम बिल पे करके वापस जाने लगे. 2 घंटे बाद एक बदतमीज़ी उन्होंने आते आते की हमारे साथ. कुछ नहीं बोला, हम बिल पे करके वापस जा रहे थे. वो भी एक कन्फ्यूजन था, और जो हुआ वो एक कन्फ्यूजन था. हमारे एक टेबल टेबल के बगल में साइड एक वाले टेबल था, टेबल पे खा के ड्रिंक छोड़ रखी के हुई गए थी, थे वो लोग. भी एक लेफ्ट बिहाइंड. हाँ, खा के रख के गए थे ड्रिंक, और वो छोड़ी हुई थी, जूठी प्लेट रखी हुई थी. हमारे भाई आए, लेट आए वो हमसे, तो उनको लगा कि अरे हमारा ही टेबल है, उन्होंने उठा लिया. उन्होंने सिर्फ उठाया है, और वो मैनेजर आके तुझे बाहर निकाल दूंगा, तेरी औकात क्या है, तू है कौन, मैं किसको कॉल करेगा, किसको. मैंने कहा भाई क्या हो गया. ही वॉज कम्प्लीटली ड्रंक. एक ग्रुप ऑफ पीपल 10 से 13 बंदों का एक ग्रुप आया मेरे पास में, और उनको अच्छे से टेबल दिया गया, उनको कंफर्टेबल किया गया, बैठाया गया टेबल पे. उसके बाद वो ऑलरेडी थोड़े ड्रंक थे. उसके बाद में वो आए, उन्होंने अपना खाना वाना ऑर्डर किया. एक साथ में जो टेबल चल रहा था, एक और टेबल, वो वहाँ से स्टार्ट वहीं से हुआ है कि वो ड्रिंक उठा के उनको पीने लगे. तो वहाँ पे जो वेटर जो सर्विस कर रहा था, वेटर ने बोला कि सर आप दूसरे की ड्रिंक उठा के मत पिए, क्योंकि वो भी अपना पे कर रहे हैं. उन्होंने बोला, उन्होंने सीधा, शायद उनको मना करना उनका ईगो पे लगा, और सीधा उन्होंने बोला ड्रिंक की क्या बात है, मैं तो तेरे को खरीद दूँगा. वो बिल्कुल एकदम स्टार्ट फ्रॉम द बुलिंग कि वो बिल्कुल मिसबिहेव तरीके से बात कर रहे थे, क्योंकि थोड़े ड्रंक थे. तो वो लड़के ने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने सीधा मैनेजर को इन्फॉर्म किया. मैनेजर आया उनके पास में, मैनेजर को बताया गया, सारी चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है. आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद में फिर क्या हुआ कि दोबारा वो खाना और ड्रिंक्स दोनों उठा के वो पीने लगे दोबारा. लड़के दौड़ के गए स्टोरी. मेरे पास सिर्फ नीचे एक फीमेल बाउंसर थी, 2 मेल बाउंसर थे, और वो सिर्फ 9-10 लड़के थे. तो 9-10 लड़कों के सामने 2 लड़के वो क्या ही करेंगे. तो ऐसे हाथ छुटाने में धक्का मुक्की हुई है उसने. उसके बाद में उनको स्पोर्ट किया है और उनको बाहर निकाला. ये पूरा मैटर, रेस्टोरेंट के अंदर कोई झगड़ा नहीं हुआ है. इनको इंटरेस्टली इन्होंने झगड़ा किया सीढ़ियों में आके, और स्पेशली बॅक एरिया में गए. गोंयांत सध्या खून, मारामारी ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी वाड जाल्या. गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या. आता कायदे रक्षकूच म्हळ्यार पुलिसूच गुन्यांव करतात. हे खातीर सरकार जबाबदार आशिल्ल्याचो आरोप आपान केला. तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान राजीनामो दिवचो अशी मागणी आपान केल्या. गोंयांत सध्या लॉ अँड ऑर्डर कम्प्लिटली कॉलॅप्स जाल्लें आसा, आनी आमी पळयता की क्रायम्स इतले वाडल्या, म्हळ्यार फाटल्या वर्साचे ह्या वर्सा सुद्दां कंपेर केलें जाल्यार कितलेशेच वाडिल्ले आसा. आनी हांव क्रायम्स म्हणटा तेन्ना हिनस क्रायम्स, म्हळ्यार जे देर इज अ फिजिकल एस्पेक्ट टू इट. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रायम्स लायक सायबर क्रायम किंवा फायनान्शियल फ्रॉड्स किंवा लँड स्कॅम किंवा जे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे भ्रष्टाचार आसा पळय ते सुद्दां क्रायम्स. पूण आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज क्रायम्स जे लोकांचे सेक्युरिटीचेर, स्वताचे तांच्या पर्सनल सेफ्टीचेर जो थ्रेट जाल्लो आसता, तसले क्रायम्स म्हणटा, हिनस क्रायम्स. आनी आमी कितलेशेच इन्सिडंट्स पळयता की कंप्लेन दिता सुद्दां तेन्ना पुलीस आर नॉट व्हेरी कोऑपरेटिव्ह इन फायलिंग FIRs. आनी ताचें कारण म्हणजे बिकॉज तांचेरूय प्रेशर आसतलो की बाबा कमी केसीस रेजिस्टर करात, कित्याक स्टॅटिस्टिक्स वाडटा म्हणून. मागीर लॉ अँड ऑर्डर जी सिस्टम आसा गोंयांत, जी पुलीस मशिनरी आसा, इट लुक्स लायक देर इज एब्सोल्युटली नो फियर ऑफ दॅट सिस्टम. देर इज नो डिटरंट. खंयच्याच क्रिमिनलांक आज कसलोच भंय उरिल्लो ना. लोक जाय तशे क्रायम करतात, कित्याक खंय तरी लास्टाक तांचो कोण तरी पॉलिटिकल पेट्रनेज आशिल्लो आसता
आनी तांकां ह्या क्रायमांच्यान भायर काडटात आनी कांय एक्शन जायना. सो दिस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आमी हाचो निशेध करता आनी म्हाका दिसता बाब प्रमोद सावंताक आतां चिंतूंक जाय. Maybe he is thinking that home minister म्हणजे he has to sit at home while crimes are committed outside. पण that is not the meaning of home ministry. आणि तुमचे कडेन जर ही होम मिनिस्ट्री सांबाळना जाल्यार जशी तुम्ही PWD मिनिस्ट्री आनी कोणाक दिल्ली आसा ही होम मिनिस्ट्री काडून सुद्दां आनी कोणाक दियात. 15 वर्सां पयलीं पर्यटन खात्यान वार्का मोबोन रस्त्यार लायिल्ले सजावटीचे दिव्यांक लागून दोखो निर्माण जावपाक लागला. देखरेखीचो उणाव आनी वीज खात्या कडेन समन्वय नाशिल्ल्यान नागरिकांच्या सुरक्षेचेर संकश्ट निर्माण जाला. खंयची वायट घडणूक घडची न्हय हाका लागून सरपंच डिक्सन वाझ हांणी दिवे काडपाची मोहीम सुरू केल्या. हे विशीं फाटल्या वार्का ग्रामसभेत थाराव घेतिल्लो अशी माहिती सरपंच फ्लाविया बरेटोन दिल्या. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी सरपंच डिक्सन वाझान केल्या. लाईट मरे 15 वर्स पयलीं घातलेली अंडर द ट्युरिझम फंड अँड ऑर्नामेंटल, बट दे वर नॉट प्लॅन प्रॉपरली. सो तांचे कितें जालें, अंडरग्राउंड केबलिंग फेल जालें बिकॉज वी ऑलरेडी हॅड लायट्स, सो स्ट्रीट लायट आहलेली, सो दीस वॉज एक्स्ट्रा. सो आय थिंक बिकॉज ऑफ देर वॉज सम लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी अँड द ट्युरिझम हू वील पे द बिल. सो ताका लागून त्यो बंद पडले न्हू. सो तश्यो आहलेल्यो त्यो. सो नाव दे वील नॉट बीन वर्किंग. सो म्हगे विलेज हांवें ऑलरेडी कलेक्टरा बरोवन तुगेली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा बरोवन, बिकॉज दे आर हॅझर्ड. जायते लोक तेजेर गाडी बी मारून बँड जावन ऑल जावन कोणे तकलेचेर पडटाले. सो ते आय हॅव स्टार्टेड टू टेक आउट. हांवें व्हरून काडून सायडीन दवरल्या ते. सो वी वील गिव टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अँड बिकॉज दीज आर इट्स अ लॉस. एक्चुअली बेसिकली दीज आर लॉस. लास्ट 15 years इतले पयशे मोडले, तेजे लायटीक कनेक्शन ना, तेजे बिल फारीक करपाक जाय जाल्यार. सो दीस इज बिकम अ न्यूसन्स. सो एज अ पंचायत वी हॅव टेकन अ रेजोल्युशन अँड वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड टू टेक ऑल द जायना नाकाय ते आमी काडले. सो वी हॅव ऑलरेडी डिसमेंटल देम. ग्रामसभा आमी एक थाराव गेल्लो, ते आमी ऑर्नामेंटल लायट्स आहाय पळय, सो त्यो सगल्यो मरे नॉन फंक्शन कंडिशन्स आहाय. सो खंयची चलना आनी ती डेंजरस जालाय, ते पडपाकूय शकताय लोकांचे, कित्याक तो ऑलरेडी बँड जालाय. सो बँड जावन ते पडपाक शकताय. मग आमी ग्रामसभा रेजोल्युशन गेल्लें ते आमी काडपाक आमी ट्राय करतो. मग सो आमी ते एक काडपाक हिंग केली, पिंटो बाराक आमी एक ट्राय केली काडपाक JCP घेवन. सो JCP घेवन जेन्ना आमी ती ट्राय केल्ली काडपाक, तेजे पोना न्हू सगळे केबल्सूय आहाय. सो ते केबल्सूय डॅमेज जावपाक लागले. सो आमी ते स्टॉप केले. आनी तेच भाशेन आमगे पंचायती ऑपोजीट एक पोल आहलो, तो आमी काडपाक ते बरे त्रास पडले आनी तेका लायक फंडूय बरो जाय ते काडपाक, JCP घेवन काडपाक. सो आतां आमी मुखार आनी एक टेंडरींग केलां. सो ते अजून प्रोसेस आमगे चालू आहा, कित्याक टेंडरींग करपाक जायतो टायम लागता फायल्स पास बी जावपाक. सो आमी ते कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां मेळ्ळो. सो ताणें सांगलां आमकां ते आमी काडपाक आपूण ट्राय करतो. सो ताणें आनीक ऑलरेडी एक विलेजी ट्राय केला काडपाक. सो तेगे काम थिंग स्टार्ट आहा. तें काम तेगे जालें म्हणटकीर तो येवन आमगे हिंगा वार्का विलेजी आमगेलो काडटलो. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.